वयर म्हणजे हांगासर वैभवी शिपिंग प्रायवेट कंपनी यांच्यांनी आज रूट तांकां दिल्लो आसता तो सोडून हे लोकवस्तींतल्यान तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट केलो आनी ते पिसुल्ल्याच्यान माल भरला हो पिसुल्ले मायनी वयल्यान माल भरून ते आयडिसा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान एक चोर वाट आसा तांबडो थंयच्यान ते घेवन भुयपाल गेले भुयपालच्यान ते वडा कडल्यान पोस्त वाडा वयल्यान होंडा तिस्कार आयले आनी हांगाच्यान ते खंय आतां माल घेवन कोठंबी जेटीर वयतले आल्कोनच्या तांकां रूट जो अलॉट केल्लो आसा जो मायन्स डिपार्टमेंटान तो जी बिताबाला परुळेकर आसा थंयचे तेंचो मायनींग रोड आसा आनी थंय पयर इन्स्पेक्शन जाल्लें ऑन माय कंप्लेन पुलीस इन्स्पेक्टर येयल्लो आनी तो दया गांवस म्हणून आसा हो ट्रान्सपोर्टर ताका सांगलेलें पीआयन की थंयच्यान तूं बाबा त्या रुटान कर तुका अलॉट केला तो वेरेज तेणी सगळे हे रुल्स वायलेट करून तो हांगासर हेवटेन आयले आनी 2-3 गाडयो इतल्यो स्पिडीन गेल्यो म्हज्या पयलीं 4 हांव कित्याक तरी कामाक हांगा आसलो म्हजी गाडी गॅरेजीन आसा तो बॅटरीवाल्या कडेन हांव आसलो थंय पळयत जाल्यार गाडयो वयता आनी एकटो थंय 2 व्हिलराक तो उडयता आसलो म्हणून दुसरी गाडी आयली ताका हांवें हात केलो आनी सायडीक राव म्हटलें जाल्यार त्या ड्रायव्हरान मास्क घाल्लें नासलें मास्क ना भायर तेणें नोटीस वयर मारूंक जाय तें ना फाटल्यान एक पयली गाडी गेली 1509 हे गाडयेन टार्पोलीन नासले माल उक्तो आसलो सगळो 1509 ही गाडी उक्तो आसलो म्हणजे हो रूट तुमकां दिवंक ना आनी तुमकां लोकांचें डेंजर मेन म्हजी कंप्लेन हांवें पयर दिला हे भितरले जवळ जवळ पयर 27 ट्रक आसले तेच ट्रक आज दिसले भितर माल व्हरतना आनी तेंचे टॅक्स ना इन्शुरन्स ना फिटनेस ना आनी हे इतले गोश्टी नासतना आतां PUC आसा हांव नकळो पूण हें आमी पळयलां तें ना म्हणजे हेजेर कळटा सायटीर आनी ती कंप्लेन लॉन्च केला आज जर ते टॅक्स ना इन्शुरन्स ना आनी ते जर लोकांक व्हरता आनी लोकांक मारले आनी लोक मेले जाल्यार जबाबदार कितें तांकां फाल्यां तेंची कोर्टान केसूय स्टँड जायना वयल्यान तो ऑफेन्स जालो हो फाल्यां पात्रांव म्हणटलो तो पळटलो आनी कोण तांकां ना मागीर लोकांक वाली कितें उरलें लोकांचें लायफ इन डेंजर आसा ही अशी अरेरावी ही चल्ल्या ही सरकारान कोणा खातीर हांव म्हाजो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंताक प्रश्न आसा की हें अशी अरेरावी कित्याक तूं अलाव केल्या काय म्हणटा कित्या खातीर चलता खाण डिपार्टमेंट तुज्या कडेन आसा आमी पिटिशन फायल केल्लें आसा बिफोर हायकोर्ट जून की ह्या लोकांक सांगलें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान जो रॉयल्टी पेड ओवर आसा जो स्टॅक आसा तोच व्हरपाक पूण आज थंय परिस्थिती आमच्या गांवांत स्वता म्हाज्या गांवांत तेंच्यांनी खणून काडलेलें आसा. म्हजें नांव सुरेश माडकर हांव ह्या वॉर्डाचो पंच मेंबर होंडा विलेज. आयज सकाळी ट्रान्सपोर्ट चालू जालो तेन्ना पुलिशेक फोन केलें तर पुलीस म्हणपाक लागले आमकां कांय खबर ना पयलीं होंडा आउटपोस्टाक फोन केलो फोन चालनासलो मागीर वाळपय फोन केलो तेंचे कडसून फोन नंबर दिलो तेचेर उलयलो ते आमकां कांयच खबर ना म्हणून तांकां सांगलें की हांव ट्रान्सपोर्ट आडयतलो त्या प्रमाणे हांवें त्यो गाडयो आडयल्यो आडयतकून म्हाजी म्हणी इतकीच आसा की आतां पावस पडटा हो होंडा जंक्शन हे मेन बाजार होंडाचो आनी दुकानदार गर्दी आसता दुकानकार आसा मोटरसायकल स्टँड आसा थंय वलतारूच मोटरसायकल पायलट रावतात दुसरें कशें आनी सगळो तो पावस जाल्ल्या कारणान सगळें फीश मार्केट बी आसा आनी पावस पडल्या सगळो रेबो जाल्लो आसा ह्या रेब्याक त्या वलताक आतां मोटरसायकली पडपाचो संभव आहा पळय तेणी स्टार्ट केल्लो तेन्ना सेम प्रकार जाल्लो तेन्ना असो पावसान तेणें हेवटेन चालू आसा काय कितें पयलीं फोमेंतो कंपनी करतालो तेन्ना ते पुलीस दवरताले तेंचो मनीस आसतालो पावटो दाखोवपाक गाडी आतां कांय ना आनी एका फाटोफाट एक सामक्यो तेक्कोन गाडयो वयता म्हणजे सद्या जे ट्रान्सपोर्ट जालो ते विदाउट सेफ्टीची हय विदाउट सेफ्टी कांय ना ताका बरें कोण करता कंपनीक विचारलें कंपनी म्हणटा आमचो ट्रान्सपोर्ट न्हू कोण ट्रान्सपोर्ट करता कितें करता हें कांय खबर ना म्हणजे असो जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो बंद जावंक जाय फाल्यां सकाळीं कोणाक चिड्डून गेले जाल्यार कोण जबाबदार ताका दुसरें म्हणजे पावस पडटा आसतना ट्रान्सपोर्ट न्हू आतां ती सायडीन तेजो जवळ जवळ 2.5 लाख ट्रान्सपोर्ट येलो हांवें जाल्यार ताका तूं त्या रुटान चल म्हणून 2 दिसां पयलीं म्हाजे कडेन येयल्लो तो 2-4 दिसां पयलीं की आपूण हेवटेन करता म्हणून म्हणटा तूं हेवटेन येवं नाका तूं तसो चल तर तो तेला तो म्हाका सांगता तो कॉन्ट्रॅक्टर की तेवटेन गेल्यार आपणाक टँकरीक रोडाक उदीक मारचें पडटलें टँकरींक पयशे दिवचे पडटले म्हणून आपूण असो येता हे तेजें कितें नाका जाल्लें इतलो रूट चेंज करपाक कितें रिजन म्हणटा तुमी ते तो म्हणटा तेवटेन गेल्या उपरांत ती टँकरी चलोवच्यो पडटल्यो ताका उदीक मारचें पडटलें म्हणून तो इतलो आतां म्हणटा लागून तो भर वस्त्यांच्यान वयता बाजारांच्यान वयता